योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सादर केलो 26,844 कोटीचो अर्थसंकल्प. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पा परस 9.71% वाढ. म्हापशेच्या तार जंक्शना वयले रॅलिंग जाला मरणाचो सापळो. मंत्री भोंवतात गाडयेंतल्यान तरीकूय आड नदर कित्याक? एक्टिव्हिस्ट मागतात जाप. कुडतरी विलेजर्स स्पोर्ट्स अँड सोशल वेलफेअर असोसिएशनाचे कुडतरी जिमखानाचेर जैत. बेताळवाटी मैदानाचेर रंगली GFA पयली विभागी लीग. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आयज 2023-2024 वर्सा खातीर 26,844 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प सादर केलो. ह्या अर्थसंकल्पात 2022-23 वर्सा आदल्या अर्थसंकल्पाच्या अदमासा परस 9.71% वाढ जाल्या. डॉक्टर सावंताच्या म्हणण्या प्रमाण राज्यान आदल्या अर्थसंकल्पांतल्यान 59.39 कोटी रुपया उरिल्ले नोंद केल्यात. वित्तीय वर्स 2023-24 खातीर वट्ट 69.70 कोटी रुपया उरिल्ले अशें म्हटलां. प्लीज ऑल अर्थसंकल्प म्हणून पळोवपाक मेळिल्लो अर्थसंकल्पात सादर करतना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान खणकामाच्या मुखेल क्षेत्राक लागून 800 कोटी रुपयांची येणावळ तूट भरपाक मजत जातली अशें सांगलें. गोंयाक खूब अपेक्षा आशिल्ली जेन्ना G20 बसकेची येजमानकी गोंयाक मेळटा. अशा वेळार मुख्यमंत्र्यान आंतरराष्ट्रीय कार्यावळ घडोवन हाडपाक मजत म्हण 300 कोटी रुपयांचें वांटप केलां. गोंय 8 मुखेल G20 बसकाची येजमानकी करतलें. ते भायर फुडाराच्या अशा आंतरराष्ट्रीय कार्यावळी खातीर गोंय जागतीक मंच जावचो हे खातीर 15 कोटी रुपयांचें वांटप केल्लें. भलायकी क्षेत्रा खातीर जायत्यो घोशणा करतना सीएमान टिप्पणी केली. 2023-24 ह्या वर्सा GSTP भितर 2022-23च्या तुलनेत 10.33% इतली विक्रमी वाड जावन गोंय राज्य 1 लाख कोटी रुपयाचो आंकडो पार करतले असो अदमास आसा. स्पीकर सर, the gross expenditure is projected at the rupees 26,844.40 crores, which is a rise of 9.71% over the estimates of the 22-23. Speaker sir, the total receipt projected are showing the growth of 12.53% over 22-23. Due to discontinuation of GST compensation, the state will see the revenue deficit of approximately rupees 800 crores through grant from the central government. सभापती महोदय, गोयच्या तरणाट्या खातीर तयार केल्ली चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम तरणाट्यांच्या नेतृत्व गुण विकसित करता आणि ताका भौशीक प्रशासनात गुंतवणूक तरणाट्याच्या प्रतिभेक जागे करपाचें काम करता. ही येवजण खातीर हांवें 1 कोटी रुपया मेरेन तरतूद वाडयल्या. सभापती महोदय, एक इंटर डिपार्टमेंटल स्टॅटिस्टिकल डाटा हब एंड डाटा एनालिटिक्स सेंटर सेल तयार करपा खातीर नियोजन, सांख्यिक आणि मोलवाणी संचालय बजेटान हांवें 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. डाटा एनालिटिक्स सेल खातीर RFP काडला आणि हाची अंमलबजावणी एप्रिल 2023 मेरेन सुरवात जातली. सामान्य लोकां खातीर हातांत घेवपाच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या वावराची रूपरेषा मुख्यमंत्र्यान जाहीर केली. Four laning of the existing Sanjeevani Sugar Factory PM Khandepar to APC mode 600 crores. Four laning of the unmode is an 1,500 crores NH 748. Construction of the footover bridge at Fulacho Khuris at Bambolim 7 crore. Four laning of the NH 66 Kortalim Nagwa Verna sanction is 550 crores. Four laning of the NH 66 Karmal Ghat 200 crore. Replacement of the existing old and machinery culvert 5.85 crores. Strengthening of the existing riding surface between NH 366 18 crores. म्हाका कळोवपाक खोस भोगता की न्यू बोरीम ब्रिज मंजुरीच्या निमाण्या पावड्यांचेर आसा. राज्याचे सगळे एंट्री पॉइंट जोडपी सर्कल रोड ही आमची मागणी आयकून नितीनजी गडकरी हांणी कन्सल्टन्सी लेटरय आमकां इश्यू केल्लें आसा. स्पीकर सर, my government is for overall development of all 40 assembly constituencies, and during the 23-24 we have allotted
2.50 crores as per the Assembly constituency under MLA Local Area Development Scheme, Goa, and which is with the total outlay of 100 crores. गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात 10 मे दिसा वेंचणूक जातली. भारतीय वेंचणूक आयोगान आयज जाहीर केला. मजगती 3 दिसांनी 13 मे दिसा मतां मेजतले. आयोगान म्हत्वाची घोशणा करतना मुक्त आनी नितीमत्तेचेर आधारीत वेंचणुकेचेर आपलो विश्वास उक्तायलो. पळयात. भारत 2024 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर तयारी करता आसतना दक्षिणेकडल्या महत्वाच्या कर्नाटक राज्यांत विधानसभा वेंचणूक जातली अशें ईसीआयन आज सांगलें. राजपत्र अधिसुचोवणी 13 एप्रिल 2023 दिसा काडटले. Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase and day of counting would be 13th of May. मुखेल राज्यांतल्या निकालांतल्यान 2024 वर्सा जावपी लोकसभा वेंचणुके मुखार देशाच्या मुडाचें प्रतिबिंब आसूं येता. वेंचणूक आयोग शांततायेन वेंचणूक करतलो अशें भारताच्या मुखेल वेंचणूक आयुक्तान भर दिलो. Recently held elections, total number of polling stations are given here and there was no repolling. So we want to carry forward this trend. No violence, no repolling and no और EVM भी बच गई, उनको भी गाली वाली ज़्यादा नहीं पड़ी. तो मतलब उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के हुए हमने वहाँ काफ़ी कोशिश की है. गोवा 365 खातीर हरमन गोम्स आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 2023-2024 वर्साचो राज्य अर्थसंकल्प आयज मुख्यमंत्री सावंतान मांडलो. अर्थसंकल्पाचेर बारीकसाणेन नदर मारतना विरोधकांनी अर्थसंकल्पांतल्या कांय आंगांक येवकार दिलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी विजय सरदेसायान भाशणा उपरांत अर्थसंकल्पाचेर खर प्रतिक्रिया दिली. पळयात. What is this talk of green Goa policy? Every day, Speaker sir, we are destroying natural greenery. Speaker sir, where we need to compliment the Chief Minister. I had written to the Chief Minister on 9th of January 2023 to take initiatives to start a care center for persons with autism. I thank the Chief Minister for considering this request. It is our duty to support persons with disabilities. I welcome the EV subsidy scheme, but I hope it will not be the same as the fate of 3 LPG cylinders. I welcome the annual action plan on providing water, but it should be achieved, Honorable Chief Minister. The 100 MLD plant at Selaulim, it was needed. Will it be implemented, Speaker sir, is a big question mark. I welcome the proposal of the Honorable Chief Minister to develop Chandor as a heritage village. जी capital city आमगेली आली चंद्रपूर म्हणून. I am thankful that he has looked at this village to be promoted as a heritage village. जे seafarersaचे pension scheme आशिल्ले, this was a long pending demand and he has basically made this pension scheme permanent. So it is a welcome scheme. So basically, Speaker sir, I also welcome the increase in allotment of official language, Konkani, amge mai bash. This was also a long pending demand. Finally, Speaker sir, all these announcements, will they be implemented? You are, Speaker sir, the government is speaking vote on account. With the majority that you have, you will get it passed, there is no doubt. But I want to urge the Honorable Chief Minister to remember the rising unemployment of the youth.
the rate at which it is going, the second highest in the country, Speaker sir. भक्कम सहकार्य सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे म्हणून म्हणलें. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा दिल्ले 150 कोटी इंशांचे गेल्या वर्सा दिल्ले ते अजून येवंक ना. म्हणल्यार इलेक्शन जालें, 150 कोटी दिल्ले ते रोड शोक आनी रेस्ट इज फॉरगॉटन. स्पीकर सर, पयल्या वर्साचे अनबोरोड लिमिट ऑफ फिस्कल डेफिसीट ह्या वर्सा तुज्यान ट्रान्सफर करूंक जायना अनलेस यू मेंटेन फिस्कल रिफॉर्म्स लायक रेवेन्यू सरप्लस. तूं रेवेन्यू डेफिसीट बजेट प्रेजेंट करतलो आनी यू एक्सपेक्ट टू ट्रान्सफर प्रिवियस बॉरोईंग. स्पीकर सर, हे बजेट जर आयकूंक गेलो जाल्यार विश्वजीत इज कट टू सायज अशें दिसता. वेलनेस तागेली गेली आनी जन औषधी GMCन आयली अशें दिसता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याक कॉर्पोरेशनां सेल्फ रिलायंट आनी प्रॉफिटेबल जाल्ली जाय, पूण मागीर तशें जाल्यार गव्हर्मेंट फंड तातूंत तांचे कॉर्पोरेशनान आहले ते विड्रॉ कित्याक केले गेले वर्सा. स्पीकर सर, गोंय विल डेफिनेटली बेनिफीट फ्रॉम G20 मिटिंग्स, पूण आमचे पयशांतले 300 कोटी आवटले कित्याक ताका? वाय सेंट्रल गव्हर्मेंट नॉट पिचिंग इन? भक्कम सहकार्य म्हणटाले ते कित्याक येनात? स्पीकर सर, 2.5 कोटी आमदारांक म्हणून सांगल्या, आमकां अजून एक पयसो आमदार हे फंडाच्या काळान म्हाका जाल्यार वर्क ऑर्डर जाल्ली मेळूंक ना. सो एक्झॅक्टली कसो हो प्रोसेस अनाउन्स करपाक बरें आहा, आमदारांच्या कानान घालप ना हांगा मेंबर आसतना. स्पीकर सर, हे ऑनलायन ऑफलायन पेमेंट्स म्हणटा सामकें बरें, पूण सांग्यार नाल्यार दार बांदोड्या कनेक्टिविटी खंय आहा? थंयचे मामलेदार ऑफिसाचे कंप्युटरूच डावन आहात, 6 म्हयने जाले चलनात बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ कनेक्टिविटी. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री कितें ती सरळ पगार योजना ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान स्टार्ट जाता गव्हर्मेंट ऑफिसरांक, जांकां पयशे जाय मदींच. हाजो अर्थ कितें? पगार आतां टायमार बी पडचो ना दिसता, 2 म्हयन्यान एकदां पगार पडपाचो, ही लक्षणां अशें दिसता. स्पीकर सर, 3,400 कोटी रुपया NHAI प्रोजेक्ट्सान प्रपोज केल्या. स्पीकर सर, हे करतना लोकांची घरां, ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड, फ्रुटींग ट्रीज, एग्रीकल्चर लँड ही एफेक्ट जावंक जायना हें पळोवंक जाय. नाजाल्यार हायवे घालतले म्हणून सगळ्याकूच हें कर. तो सर्कल रोड म्हणटा तो मातसो एक्सप्लेन करचो मुख्यमंत्र्यान. नाल्यार रानां ती सगळो तुमी उजो बी पेटोवन आतां थंयच्यान एक रस्तो करतात काय म्हणून. सर्कल रोड गोंयाक एक सर्कल कित्याक जाय तें म्हाका कळना. वॉट एक्झॅक्टली इज द रिजन फॉर इट? GOA365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, संदीप कामुलकार, सुभाषेश गोयेकार आनी निखिल जल्मी. म्हापशा तार जंक्शनाचेर दिसपट्टी येरादारी घोळटा. ह्या रस्त्यार घातिल्ले लोखंडाचे रेलिंग सध्या येरादारी करप्यांक मरणाचो सापळो जावन रावला. सरकार ह्या महामार्गा खातीर कोट्यांनी पयसो मोडटा, जाल्यार ही असली रेलिंगां लोकां खातीर कित्याक सोडटात? MVR कंपनी सरकाराची जावंक जाल्या हय? मंत्री ह्या मार्गा वयल्यान घोळटा तरी अशें कित्याक? एक्टिविस्टांनी सरकाराचेर प्रश्नाचो फारपेट केला. पळयात पुराय बातमी. इंजिनियर रस्त्यांचे अवतिकायेचेर केन्नाच लक्ष मारिनात. म्हापशेच्या तार जंक्शना लागसार आशिल्ल्या सर्व्हिस रस्त्याची गुणवत्ता ना जाल्या. संजय बर्डेन सरकाराक उजरावन काडला. ऐकात. ही आता रेलिंग आसात पळय, खूब कडेन भितर गेल्यात स्ट्रॉंग वॉटर ड्रेनाची. फास्ट क्वालिटी पळयल्यात आमी कितें तरी व्हडले एक्सिडंट जावंक शकता फुडाराक. हांगा काल सुद्दां एक कॅश पडल्लो, आतां तो रिपेर केला. ही घाळपण कितें सांगूंक सोदता तुमी हेजेर, घाळपणाचेर? आमकां आयज म्हणपाचें कितें खबर आसा, ही सरकारान चाळण बसयलेली आसा. चाळण आमी म्हणटा रेंव चाळटा आसतना बारीक बारीक वचून घाण जी आसता न्हू ती घाय करपाक ही असली पद्दत यूज केलेली, असली क्वॉलिटी यूज केलेली आसा. फार पळयात तुमी कितें जाल्लेले आसा ते. आनी हांगा झाप करून कोणाला टायर भितर शिकलो आनी फुडें ल्हान जर भुरगे बसलो झाप करून भितर वयतले आनी कितें अपशकून जातलो हे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक खबर आसा. आनी आयज इतके कोट्यांनी जर सरकारान जर पयशे जर मोडला ह्या ब्रिजाचेर आनी ह्या आमच्या नॅशनल हायवे 66 जो हो आमचो सर्व्हिस रोड जो गेल्लो आसा, सर्व्हिस रोड कम्स अंडर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, पूण आतां हो हायवे कनेक्ट जाता तो. आनी हायवेची कामां आनी ही कामां आमचे लोकल लोक जे वयतात, ल्हान ल्हान भुरग्यांक जे वयतात घेवन हांगा, ही जी आमची पिड्यार जाल्लेली आसा. चाळण अशी बसयलेली आहा की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कॉन्ट्रॅक्टराक जर बरे जर पयशे जर दिता आनी आयज निलेश बाब काब्राल एसेंब्लीन बसलेलो आसा आनी तुजे रस्त्याची क्वॉलिटी हांव तुका मुद्दम सांगता, पेडण्या पासून जो रस्तो म्हापशे कनेक्ट जाल्लेलो अप टू आमच्या परवरी
हांगा हायवे पासून यांच्यानी कॉन्क्रीट घातलेली आहा. कामाची पद्दत MVR कंपनीची एकदम वर्स्ट क्वालिटी जाल्लेली आसा आणि हेजेर आमी आवाज खूप फाटी सांगले, आवाज काढलो की PWDचे काम जे इंजिनियर जे असतात ते ऑफिसान बसून असतात, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर किंवा असिस्टंट इंजिनियर, SP, चीफ इंजिनियर जे आयज गव्हर्मेंटाचे बसले आहा हे कामाचेर केन्ना लक्ष घालिना. पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि गोंयचे लोक तांकां टायम टू टायम पगार तांकां दिता. पूण टायम टू टायम जर पगार जर दिता तर कामाची ही क्वालिटी आमकां MVR कंपनी अशी वायट कित्याक लागून दिल्लेली आसा. MVR कंपनी हो सरकारचो जावूय जो कोण आसा न्हू, हो धनधनाटड कॉर्पोरेट जो आसा न्हू, भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो व्हडलो एजंट आसा आणि तेंच्यांनी आमकां वर्स्ट क्वालिटी दिल्लेली आसा. आणि आयज असेंब्लीन आमचो गोंयचो CM हेजेर एक प्रक काडिना. गोंयचो CM ह्या रस्त्यासून 100 फाटी वयता. रस्त्याचे तुमी पळयात हे रस्त्याची क्वालिटी कशी जाल्लेली आहा. क्वालिटी ना, क्वांटिटी ना, कांयच ना, काम बरें जाल्लेलें आसा. आणि सुदीन ढवळीकर किंवा तेन्ना सुदीन ढवळीकर आसलो, आतां निलेश बाब काब्राल आसा. निलेश बाब काब्राल तुका एक क्वेश्चन करता, हे रस्त्याचें काम ही वर्स्ट क्वालिटी दिल्लेली आसा. MVR कंपनी केन्ना कोणार हाडून विचारल्यार बाबा ही रस्त्याचें काम अशें वायट कितें जालां का म्हणून कंप्लीट वायब्रेशन जाल्लेलें आहा. रस्त्याची कामाक ही क्वालिटी ना. आयज खंयचोच इंजिनियर किंवा PWDचो मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर ह्या MVR कंपनीक एक प्रश्न कित्याक लागून विचारिना. हो एका राजकारण्याचो कोण सोयरो म्हणून विचारिना का कित्याक लागून विचारिना. आमचो गोंयच्या लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पयसो हो जर तुमी अननेसेसरी वेस्ट करता जाल्यार हे काम जे आसा न्हू हे काम ताबडतोब हेंच्यांनी चेंज करपाचें आणि बरे क्वॉलिटीचें आमकां हांगा गाडी बसून दिवपाची म्हणून आमी आयज मागणी करता. देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. मडगावच्या ऑस्पिसिओ हॉस्पिटलाचो वाठार ऑस्पिसिओच्या कृती समिती कडेन दियात. लोकांक सगळ्यो सुविधा मुफ्त मेळटल्यो. ऑस्पिसिओ हॉस्पिटल मडगांव कृती समितीन सांगला. मडगावचे हॉस्पिसिओ हॉस्पिटल मडगांव कृती समितीच्या वांगडी आलेक्स पाशेको, नारिया फेर्नांडीस, सेंटन रॉड्रिग्स आणि सावियो कुतिनो हाणें मडगावच्या होली स्पिरिट चर्च हॉलात पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली. And it will be ensured that this center will cater to all the people, irrespective of caste, creed, religion, and it will be managed also under proper guidance of the archdiocese. So we request the government to consider this request. And see, now that the monsoons are also fast approaching, with improper maintenance, we can't say what is going to happen to this premises. So the earlier the decision comes, the better it will be for the institution to start the proper maintenance and repairs wherever it is required. We would like to continue the work of late Father Mera and see that whatever is there should continue as a charitable, institution to help the sick and needy of the people of Goa, South Goa, North Goa, all the people of Goa, right? So this will be A, and the Archdiocese of Goa under Cardinal Fligneri has agreed in time enough, to put up a proposal to the government of Goa to carry on this. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. GFAची पहिली विभागीय लीग 2022-23 खूप अपेक्षा धरून आसली. हे मॅचीत कुडतरी विलेजर्स स्पोर्ट्स अँड सोशल वेलफेअर असोसिएशनान कुडतरी जिमखानाचेर जैत मेळयलें. ही मॅच बेताळ भाटी मैदानाचेर जाली. प्रेक्षकांक एक बरो खेळ पळोवपाक मेळ्ळो. दोन्ही पंगडांनी खर सुरवात करून मॅचीची सुरवात जाली. पूण सुरवेक कुट्टरी विलेजर्स स्पोर्ट्स अँड सोशल वेलफेअर असोसिएशनानच फुडाकार घेवन खेळ केलो. 8व्या मिनटार प्रेस्टन फेर्नांडीसान बरी सुरवात केल्ल्या शॉटान डायरेक्ट गोल केलो आणि कुट्टरी जिमखान्याच्या गोलकीपराक तो आडावपाची संद मेळ्ळी ना.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. ब्रेस्तारचे चढावात आणि उणे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. हवामानाची खाशेली चिटकावणी नासली तरी कांय वाठारांनी फांतोडेर हलको दव पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार हेर वाठारांनी हवामान नितळ उरतलें. बोट धनयांक खाशेली चिटकावणी ना. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.